सांग. हांव प्रिस्को सिगवेरा, प्रेसिडेंट ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन. आमी हे एसोसिएशन रजिस्टर केल्यार आमी 2023 रजिस्टर केल्ले आनी तेज नंतर आमी कसले कांय कारणां लागून गरजे पडटा तितले इनिशिएटीव घेताय. आमचो फर्स्ट इनिशिएटीव आसलेलो तो म्हणल्यार आमी ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्साच्या डोर स्टेप वचून आमी त्या वेंडराच्या कचरो काडटाय जो चिकन स्लॉटर पीस जाता. तशें करून आमी हो आतां आमचो एक सेकंड इनिशिएटीव घेयला की म्हणल्यार हो जो एक चिकन वेंडर आहा आनी तेज्या अंडर एक शॉपकीपरागेलो जो एक चिकन कटर आसता ताका आमी हो इनिशिएटिवा अंडर आमी तेंचे टेस्ट करून घेताय. कित्याक ताका कितें कसलें दुयेंस आहा जाल्यार ताकाय बी बऱ्या पडटा. एज अ एसोसिएशन आमची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ती वेंडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी तेच बेनिफीट आमी ते टेस्ट केल्ल्या कारणान आमकां जो गांवचो लोक आहा जो सगळे कस्टमर आहा तांकांय हो हेजे बेनिफीट वयता. आतां हितून भितर हे जे टेस्ट आमी करपाक रिजन आहा ते कारणाचेर ही टेस्टां सगळीं एक्चुली गव्हर्मेंट आमकां प्रोवायड करता पूण कांय कारणां लागून हे वेंडर आपूण किंवा आपणागे शॉपकीपराक एका चिकन कटराक ही करून घेयनाय. एक तर रिजन आहा की खंय तरी केलें जाल्यार प्रायवेट केल्यार ते पयशांनी दिवप पडटा आनी तेज नंतर कस्टमर हे तेगे वेंडर हे जर गेलो कटर ते गेलो जाल्यार ते पयशे उदका वयताय आनी जर तर गव्हर्मेंटाक हेतू करतलो जाल्यार ते चार्ज जनरली म्हणजे पब्लीक हेल्थ सेंटराक गेलो जाल्यार ताका टायम लागता. आतां हेतून भितर कितें जाता हो इनिशिएटीव आमी घेवप म्हणल्यार कितें लिगल आहाय ते हाल्यार गव्हर्मेंटा कडच्यान कोण घेवपाक शकताय पूण इलिगल आहाय ते बी कोण तांकां एक खंय कांय कारणां लागून बंद करनाय पूण ते चिकन धंदो उरता आनी तेंचे धंदो उरल्यान तेंचे जो कटर आसता तांकां जर कसलें कितें ट्रान्समीट जावपाक दुयेंस उरलें ते जो चिकन खावपी आहा ते वाठारांत जे काणकोणा हिंगा आहा तांकां वचपाक जाय. ताका लागून हें आमी हे इनिशिएटीव घेवन हे सगळे आख्खे ऑल ओवर गोवा हे तालुका आमी कवर करताय आनी हे आमचें आयज हिंग जाता तें आमचें हें 9th कॅम्प. आतां गोंयभर कांय चिकनां रजिस्टर्ड ना आनी ताका लागून लोकांक प्रॉब्लम जावंक शकता कसलोय आनीक हो प्रॉब्लम जावपा नजो आनी जे रजिस्टर जाल ना तांचेर एक्शन घेवचें दिसता तुमकां. एक्चुली आमी त्या संबंदान सगळी पंचायती किंवा म्युन्सिपालिटी आमी सगळ्यांक थोडी म्युन्सिपालिटी आमी इवन रायट टू एक्टा अंडर पुरयलाय बी म्युन्सिपालिटी बी पुरयलां. आमी जायत आमचे करस्पॉन्डन्स केलां किंवा कित्याक फर्स्ट इनिशिएटीव आमकां कचरो एकठांय करपाक आमकां बरे त्रास जावपाक लागले. शॉपकीपर खूद आपूण जाय न्ही दिना जालो सो ताका लागून आमी जायत तितून इनिशिएटीव घेवन आमी हे केले पूण ते हेतूंतल्यान आमकां तो रिस्पॉन्स बरो मेळना. पूण हांचेर FDAन कारवाय करपाक जाय पूण FDA केन्ना काणकोणा येवन कारवाय केली दिसना किंवा गोंयभर तशी दिसना. खरें म्हळ्यार FDAन येवन कारवाय करची दिसता तुमकां. FDA कारवाय करपाक जाय हो तेंचो एक एक्चुली तेंचोच मुद्दो हो आनी ते संबंदान कारवाय करता. एक्चुली आमी बी FDA बरोबर रावन जायते रेट्स किंवा तेंचो खंयचोय जर तर जो भायरचो माल येता तो अनहायजिनीक आहा किंवा तो लेबलींग जालो ना तेंची एक्सपायरी ना हो FDA केला पूण शॉप टू शॉपूय बी करपाक जाय जे तुमी म्हणटाय तशें. पूण हाजो परिणाम थेट गिरायकाचेर येता म्हळ्यार कस्टमर जे आसा तांकां हो कायदो खबर ना आनीक जर कितें प्रॉब्लम जायत जाल्यार कस्टमर त्रासान पडटा. खरें म्हणटा जाल्यार जे रजिस्टर जालें ना ताजेर FDAन ताबडतोब कारवाय करपाक जाय पूण ते करनात. ताचें कारण कितें उरूंक शकता. कारण म्हळ्यार एक फावटी लोकल पॉलिटिकल इंटरफरन्सूय बी उरता. आतां हो एक भाग जालो. आतां दुसरो भाग म्हळ्यार कितें आमी जे शॉपकिपरांक पयलीं वचून एड्युकेट करून तांकां अवेरनेस करून घेताय तशें आमी पब्लिका कडेन जायते कडेन मागताय. हितून भितर कितें जाता एक 5 रुपया जे खंय लेस मेळटा आमचें एक बरें एस्टॅब्लीश शॉप आहा ते शॉप सोडून आमच्यान ती 5 रुपीज लेस दिवपा जायना पूण खंयच्यान तरी बेश्टे एक तंबू घालून कोण तरी एक शॉपर चिकन चलयता लोक तेजे पयलीं 5 रुपया मेळटा म्हणून लोकूय बी वयता पूण लोकूय बी 5 रुपया लागून खंय तरी बली पडटा. सो आमी बी ताका लागून आमी लोकां कडेन बी इवन तुमकडच्यान आमी काणकोणच्या लोकां कडेन मागताय एटलिस्ट आपणागेलो जो आपूण घेता जाल्यार तो मुखावयल मनीस वेस्ट खंय उडयता आपणागेलो वेस्ट जनरेट जाता तो वेस्ट खंय उडयता किंवा बाबा हे आपूण चिकन घेता ते चिकना कडेन हेल्थ कार्ड आहा वो तेगे लेबर आहा तो हायजिनीक आहा हे सगळें एक कस्टमरांनी बी आपणाचो रायट कितें म्हणटा ओळखून दिवन कस्टमरांनी करपा जाय. गव्हर्मेंट किंवा पंचायत म्युन्सिपालिटी सगळ्यांक तो म्हण गव्हर्मेंटाचेर सोडपा जायना आपणांनी आपणागेलो खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय. पब्लीक जेन्ना चिकन हाडपाक वता तेन्ना ताका विचारलें तुजे कडेन हेल्थ कार्ड आसा तुका ट्रेनींग आसा तुगेलें सगळें सर्टिफाय आसा तो म्हणटा तुका जाय जाल्यार चिकन व्हर नाल्यार चलपाक लाग म्हूण. ताचे परस असल्या लोकांचेर सरकारान कारवाय केल्या कशी दिसता तुमकां.
ना करपाक जाय एक्चुली हें तूं सांगत तें मी सारकें पूण जरी तर सी आयज हांवें माल हाडलो आनी हाल्या म्हजे पयलीं कस्टमर येयलो आनी हांवें कस्टमराक ती जर शपथ सांगली तूं जाय जाल्यार घे म्हणटे मुगेलो माल उरता उन दी थोड्या दिसांक लोकांनी मातशें एक भार घेवचो की बाबा चल एका आयज खंय तरी आमी खंय तरी उलटा उलयता जाल्यार एक हें जाय न्ही म्हण त्रास जाय न्ही म्हण उरलो जाल्यार मुखडे बी स्टॉक लायफ स्टॉक एक्चुली कोण हे लायफ स्टॉकाक हाडपाक शकना सो एक बरें ना जाल्यार दुसरी खंय तरी लिगल आहा कित्याक काणकोणा भितर आमी जेन्ना आमी सर्वे केला तेश कोन आहाय लिगल शॉप आसा हिंगा सो लिगल शॉपाक गिरायक दिवप जाता पूण लिगल कमी आसा इलिगल चड आसा जाल्यार मान्य करता हांव खंय जर चोवपाक जाल्यार अरावंड 60% ऑल ओवर गोवा इलिगल आहा पूण खरें पळयत जाल्यार जर कायद्यान रजिस्टर करपाक जाय आनीक जर हे कोमी मारपी लोक जर रजिस्टर करना जाल्यार ताजेर सरकारान कारवाय करपाक जाय पब्लिकेन न्ही ना हें मान्य आहा पूण हितून भितर लोकल बॉडी पयल्यात न्हू म्युन्सिपालिटी किंवा पंचायत तेमी एक्शन घेवपाक जाय आतां लोक बेजारल्यात गोंयभर चड अशी प्रॉब्लम कितें जाला की कितली कंप्लेंट कर कोण एक्शन घेना आनी जाय जाल्यार कोर्टान वच म्हणटात कोर्टान काय पब्लीक वचूंक शकना ताका लागून सरकारान खंय तरी स्ट्रिक्ट करचें दिसता तुमकां करचें करपाक जाय मान्य आहा म्हाका ना न्हू ताका लागून आतां आमी हेन्सफोर्थ आतां आमचें एक गव्हर्मेंटा वीथ गव्हर्मेंट आमी कॉर्पोरेशन फॉर्म केलां आनी हे कॉर्पोरेशनाचेर हे सगळे कृती आहाय ते आमी घेतले आनी तेजे प्रमाणे आमी एक्शन घेवन हे मुखार वतले जे रजिस्टर जालें ना ताजेर तुमी एक्शन घेतले घेतले तुमचें नांव कितें ब्रिस्को सिक्वेरा थँक्यू हल्लीच काणकोण तालुक्यातल्या हॉस्पिटलान ऑल गोवा पोएट्री आनीक शॉपकिपर्स असोसिएशन म्हणजेच जे जे लोक चिकन विकता आनी जांचे कडेन चिकन विकपाची शॉप आसात अशा मनशां खातीर एक कॅम्प आयोजीत केलो आनी हो कॅम्प आयोजीत केल्या उपरांत थंयसर तांच्यांनी हे जे चिकन विकतात तें चिकन सुरक्षीतपणे कस्टमरा कडेन पावपाक जाय कस्टमराक हेल्दी फूड दिवपाक जाय अशा एंगलांतल्यान तांच्यांनी हो कॅम्प घेतिल्लो अशा वेळाचेर जो मनीस चिकन विकपी आसा जेन्ना आमी शॉपाचेर चिकन हाडपा वयता त्या वेळाचेर चिकन जो बारीक करपी मनीस आसता त्या मनशाचें मेडिकल टेस्ट जावपाक जाय त्या मनशाक थंडी जोर किंवा खंयचोच बारीक बारीक फ्लेवर खंयचेच दुयेंस उरपाक जायना कारण जर तर ताका सादी थंडी जरी जाल्ली आसत जाल्यार तो खोंकतना किंवा थंडीचे जेन्ना ते बारीक बारीक तांचे व्हायरस आसा ते चिकन कट करतना ताका लागता आनी ताका लागून थंयसरल्यान तो कस्टमराक दुयेंस पावपाक शकता अशा तरेची भीती ह्या वेळार तांच्यांनी व्यक्त केली आनीक कस्टमराक आमी जाता तितले बऱ्यांतले बरें नितळ फूड आमी दिवपाक जाय असो सूर ह्या वेळाचेर ह्या कॅम्पाक सांगलो खरें म्हटल्यार जेन्ना चिकनाचें दुकान घालतात त्या वेळाचेर तें खंय तरी रजिस्टर्ड आसपाक जाय बऱ्याचशा जाणांची खंय रजिस्टर्ड ना आनी अशा सिच्युएशनाक जर आमी काणकोणांतले लोक खंयच्या शॉपाचेर वचून चिकन घेता आसत जाल्यार तुमी सादूर रावात कारण आतां ह्यो गजाली तुमी प्रामुख्यान लक्ष दिवन चॅक करचें पडटलें की जो चिकन बारीक करपी मनीस आसा तो मेडिकली क्लियर आसा काय कितें ताका खंयचेच दुयेंस ना काय कितें ताका खंयच्या स्किनीचो रोग ना काय कितें ह्यो सगळ्यो गजाल्यो पडताळूनच विशय मुखार व्हरचो पडटलो आनी थंयसरल्यान चिकन घेवचें पडटलें ना तर परत एक फावटी संपूर्ण गोंयांतल्या महाराष्ट्र राज्याक जसो फूड एंड ड्रग्साचो कमिशनर आमचो तुकाराम मुंडे जशें ह्या गजालीचेर एक्शन घेता तशा पद्दतीची एक्शन घेवपा खातीर गोंय सरकाराक आव्हान करचें पडटलें ना तर आमीच चिकन खावन दुयेंस पडटलें